देशातल्या कांय राज्यांनी प्रायव्हेट एजन्सी पॉवर सप्लाय करता. आता गोंयांतूय तीच सिस्टम येत म्हूण हुस्को. टाटा पॉवर कंपनी JERC कडेन वीज वितरण लायसनाक अर्ज केला. स्थानीक संस्थांची एनओसी नाशिल्ल्यान प्रक्रिया होल्डार दवरून एनओसी हाडची म्हूण JERCन टाटा पॉवर कंपनीक सांगलां. ते फाटभुंयेर टाटा पॉवर कंपनीन खंय एनओसी मेळूंक पंचायती पालिकांकडे अर्ज केल्यात. आमदार विजयान हो विशय मुखार हाडिल्लो. आय थिंक एनओसी मागिल्ली आहा. एनओसी कितें मागल्या की टाटा पॉवर आनी मागला पळय रिक्वेस्ट फॉर कन्सेंट फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटी विदिन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर ग्रांट ऑफ लायसन्स टू द टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड for distribution of electricity for the entire state of Goa under the provision of section 14 and 15 of the Electricity Act 2003. हे कितें म्हणल्यार हजारांनी कोटी सरकारान मोडप अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक, ओव्हरहेड केबल्स घालपाक, पोल घालपाक सगळे पयशे सरकारान मोडप आनी डिस्ट्रिब्युशन तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी टाटा पॉवरान करप. हे कितें म्हळ्यार गोंयची इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार जो मेजर एक एमेनिटी आहा ती विकपाक काडल्या सरकारान. मजगतीं विशीं वीज मंत्री ढवळीकरान स्पश्टीकरण दिलां. वीज वितरण लायसन मेळोवंक पंचायत पालिकांकडेन खंय एनओसीक टाटा पॉवर कंपनी सरकाराक कडेक दवरून पावलां मारल्या. सरकाराचो खंय विरोध. आमचे गोवा सरकार कोणाकूच डिस्ट्रिब्युशन लायनी आमच्यो ज्यो आसा त्यो दिवपाक तयार ना. आमी मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला. तातूंत नवीं सबस्टेशनां केल्या, नवीं मोठी सबस्टेशनां केल्या, जुनी सबस्टेशनां आशिल्लीं ती सगळीं अपग्रेड केल्या, अंडरग्राउंड केबलिंग केला. आनी अशें आसतना अशा वेळार कोणी दुसरी एजन्सी येवन गोंयांत गोंदळ घालपाक सोदता तें आमकां मान्य ना आनी गव्हर्मेंट सदांच हेका ओपोज करता. पंचायती कडेन ते डायरेक्ट वता. सगळे पंचायती म्युनिसिपालिटीक म्हजो रिक्वेस्ट की तांणी टाटा पॉवरीक कसले एनओसी दिवच्यो न्हय. तांणी पयलीं योग्य माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा कडेन येवपाक जाय आशिल्लें, तें तांणी येवना. आनी हें काम तांणी जर ते भायले भायर एनओसी मागता आसत जाल्यार ते रॉंग आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.